Moga tumo Jesu Moga moga soro Actually nice nyawo dress katla. Tangka koche hakadoru Dorian lotoru oita moga cheta तुवें आता कितें म्हणून केला स्पेशल? हांव लेफाची कढी करता. ओके आणि पापलेट फ्राय. पापलेट कशे फ्राय करतले ते दाखयतले मग आमकां सगळ्यांक? हय दाखयतले. काय पळयात ही आता कढी चालू हा. उठ ही कढी चालू हा. हेते कितें गो येदे व्हडले तोर घातला भितर. हांव बोललो भियालो. हा तोर घातला खंय भितर. आता लेफी वयतल्यो हितून मोगा. आवय सो आग तू आता कितें म्हणून हे करता? हांव एका स्तुती करता. तू ताका कातरताय कित्याक? तेच्या पोटान कितें तरी मसालो भरपाक जाय. हय हय हे सगळे मांस? हय हांवें थोडीच म्हटलं मांस न्हू म्हणून. सो आता आग हे जाले काय मागीर हेतून आता कितें मसालो फियातलो फिलअप जातलो भितर स्टफिंग? काय 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 चरचरीत मू आग न्हू. या पापलेटाचे नाव कितें? अंकिता का निशा? अविनेश. कितें पचको नाका सांगता तुका. पचको नाका देवाच सांग. हे साफ जाले का मागीर हितून स्टफिंग घातले. सो आग हे तुवें कितें केला आता? नुस्त्याचो मसालो काडलाय. कसो? ग्रीन मसालो. तो तुमकां हांवें पयलींच्या व्हिडिओन दाखयल्ले आसा. हेची रेसिपी घाली ना? घातलाय. पयली घातल्या? हय. बरें फुडें कंटिन्यू कर बाबू. हे पापालेट गो हे पापालेटाक आता तुवें कितें केला गो? पापलेटा भितर ग्रीन मसालो भरला. सो हे आता ग्रीन मसाल्यान फ्राय जातले. रवा फ्राय न्हू सारखे मगो जाल्यार बरें टेस्टी आसतले म्हणटा तूं. आणि उर्राक बीन कोण पियाता जाल्यार बरें हात तेका टेस्ट करपाक हे उर्राका वांगडा. बरं आता भितर वा 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 ग्रीन मसालो. आय डोंट नो व्हॉट इज दिस गिडीन गो हागे गिडीन. चल आगे आता बरें चमचमीत फ्राय कर. म्हाका तर रूच येयल्या. वयस आता तेल येयल्या. आणि एक कायले कितें जाला? कायलेचे वडा पावसो जाला हो. घासून तशी जाल्या. काय ही ती तुझ्या आवयची? ही कितें दवरल्या फुडल्या? माझी फेवरेट. तुझ्या भुरग्यांक दवरल्या? भुरग्यांक न्हू म्हाका एक कायलेन बरें जाता. पळय फुल पावर सारकें न्हू. आवयस
बाबा मजा. नुसत्याचे ताज्या दिसतात बरं ताज्या हा पापलेट. कास्ताच झाला बघ सारखे फुल पॉवर. सो गाईज आता वाजलेली हा सांजचे 7:30 आणि या आईस्क्रीम खाता. आणि किती बरं लागा आईस्क्रीमचे. आइसक्रीम पे लिखा है स्टेप 1 हाँ फ्री 1 2 3 4 5 6 हाँ check the stick for free code. Step 2 quality walls with the near store. Step 3 exchange the stick for free candy ice candy. हाँ अभी इसमें लिखा होगा कि नहीं पता नहीं. क्या मालूम. वो तो मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ. वो तो ऊपर वाला ही जाने. अंजलि ओ अंजलि अंजलि ओ अंजलि. आणि गाईज आपण अवी आता खेळटा. ही कोणाची फेवरेट असली ती सांगत पोया. पेपर बोर्ड. तेरा कुछ क्या फेवरेट नहीं है वो तू बता पहले. चिकन फेवरेट नहीं. हाँ तो हम लोग कल चिकन फ्राई करने वाले हैं थे. किसका फेवरेट है? और ये किसका फेवरेट है. हाँ क्या 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 फेवरेट नहीं है. मच्छी हाँ झींगा हाँ और ये चिकन. हम लोग कल चिकन बनाने वाले हैं ना. किसी को कुछ नहीं पसंद. हाँ ये पियो. हाँ रोज ये पानी है. क्या पीती है. खाती हूँ रोज. हाँ का रोज. देखो कल हम चिकन फ्राई करने वाले हैं. तू चिकन खाएगी नहीं इसके लिए तेरे को हम लोग लाएंगे कौवा फ्राई. कौवा फ्राई तू ही खा. मैं नहीं खाऊंगी. तू चिकन खाती नहीं है. हम लोग चिकन खाते हैं. तो मेरे लिए एक ही लेके आओ. क्या एक क्या कौवा अभी तूने कहा एक कौवा. बोला मैंने. तो अंडा खाती है वो नॉनवेज होता है. इधर देखो बैडमिंटन चालू है. अरे जल्दी जल्दी कोड दिखाओ. कोड देख रहा है. जल्दी कोड देख रहा है. दूसरे आइसक्रीम में भी कोड निकला था. फिर दूसरे आइसक्रीम में कोड निकला तो वो मैं तेरे को नहीं दूंगी. क्या हुआ रे. हाँ ऐसे घमशान मस्ती नहीं करने का. वो बोल दी कोड में अगर फ्री मिला ना हाँ तो मेरे को दे देना. हाँ रे. नहीं ऐसा नहीं बोला मैंने बोला कि 3 बार मिला तो. देखो पंडित जी के घर के सामने आग जल रही है. हाँ मतलब समझ रहे हो इनके घर में बहुत मच्छर आई है. हाँ बहुत मच्छर आई है. सो गाईज हांगासर न्हू हाली तेच चालू आसा. सगळ्यांच्या घरा भायर न्हू धुवरी कित्याक की हांगासर डेंगू खूप जाल्लेलो आसा म्हणून. सो तुम्ही बी प्लीज प्रिकॉशन्स घेयात. सांज जातकूच हे घालात धुरी घालात धुरी देसी नुस्खा. मैंने पकड़ लिया. हे पाय एकदम फुसको खेळटा ह्यो फुसको. घे हे पाय. ये 3 कौवे खड़े हैं. सो गाईज तुम्ही पाहू शकता ग्रीन कलराचो मसालो घालून अंकितान पापलेट बरे फ्राय केला पळय उजो सारको. आणि लेफ्यांची कडी. चला करूया आता एटास. सो गायज फायनली न्हू आमचे जेवण बी जाल्लेले आसा. पोट सारखे टम्म झाले पापलेट खान. आणि तुमका माझ्या पापलेटाची रेसिपी आवडली जाल्यार सांगात.
म्हणजे जी रेसिपी न्हू हांवें फाटी एकदा ब्लॉगार घातलेली, कळ्ळें न्हू तुमकां. त्या खातीर हांवें सारकी घालूंक ना हे फावटी. पूण बरें टेस्टी दिसता काय ना म्हाजे पापलेट? टेस्टी दिसता आसतले न्हू, तुमकां बी रूच येयले आसतले न्हू. खरें सांगात, म्हाका तर पापलेट आवडटात, पूण तेज्या पेक्षा म्हाका चड कितें आवडटा सांग? वेल्ल्यो, लेफो, खुबे, शिणाण्यो, कालवां, ते बारीक सारीक नुस्तें म्हाका खूब आवडटा. तुमकां बी आवडटा आसतलें न्हू? म्हाकाय तशेंच बारीक वेल्ल्याची बी कडी, वेल्ल्यो फ्राय खूब 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 आवडटा. कळ्ळें न्हू तुमकां? खूब दीस जाले आमी नुस्तें खावंक ना आसलेलें, त्या खातीर आमी बेतीन वचोन हाडलें ह्या फावटी. आनी हा गायज, हांव तुमकां न्हू मेन सारकें इम्पॉर्टंट कितें तरी सांगपाक सोदता तुमच्याच बऱ्या खातीर. सो प्लीज म्हाजी न्हू गजाल कान लावन आयकात. सो गायज, तुमकां कोणाक समज किडनी स्टोनाची बी प्रॉब्लम आसा, जावं फाटी तुमकां किडनी स्टोन जाल्लो, जावं येदोसो आसा, कळ्ळें न्हू तुमकां हांव कितें म्हणूंक सोदता तें, जाल्यार न्हू आतां गरमी पडलेली आसा. सो मातशें न्हू कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी बी कितें आहा ती मातशी अवॉयड करात पिवपाची, कळ्ळें न्हू? कित्याक सांग, तेतूर न्हू आनीक न्हू स्टोन वाडटा. तें जाल्लेलें आसा. आनी स्पायसी चड खावं नाका, कळ्ळें न्हू तुमकां? आनी मिठाचें जाल्यार शापूच खावं नाका. आनी मेन गजाल तुमकां तर हें खबर आसतलें की टमाटाच्यो बियो काडून जेवण करीत जाल्यार किडनी स्टोन जायना. पूण तुमकां हें खबर आहा की मिरसांगेच्यो बी बियोंनी किडनी स्टोन जाता म्हणून? खबर ना जाल्यार आतां म्हाजें आयकात तुमी. जेवण बिवण करता आसतना मिरसांगेच्यो न्हू बियो काडून जेवण करात. कित्याक सांग, तेतूर सुद्दां किडनी स्टोनाची प्रॉब्लम जावं शकता. आनी जाता तितलें न्हू उदीक पियात, कळ्ळें न्हू तुमकां? म्हाका ही गजाल खबर आसा, कित्याक की अवीक न्हू पयलीं किडनी स्टोन जाल्लो आसलो. आनी वखदां बिखदां घेवन त्या भायर म्हाजो दिल्लोलो झाडो पालो सुद्दां तेका खूब इफेक्टीव पडलेलो आसा, कळ्ळें न्हू तुमकां? आनी अवीक हांव चड करून कितें दितालें सांगात? लिंबू पाणी म्हणजे बरी सोडा बिडा घालून तशी न्हू आं. बश्टे 1 लिटराच्या उदकान 1 लिंबू पिळप आनी पियात रावप, कळ्ळें न्हू तुमकां? सो कितलें जाता न्हू तितलें उदीक पियात. आनी हांवें सांगलां तें याद दवरात. आनी चॉकलेट आनी कॉफी जाता जाल्यार अवॉयड करात. आनी मेन बीटरूट फ्रूट कसलें सांग? चिकू आनी केळे खावपूच न्हू. आतां सद्या 4च म्हयने आहा. 4 म्हयने तुमी ह्यो उपाय म्हाजो सांगला तो ट्राय करात. पळयात तुमचो किडनी स्टोन मेल्ट जायना जाल्यार, कळ्ळें? तुवें आयज नेवो ड्रेस घातला. हय, बरो दिसता. हय, हो आमी तो ते दीस म्हापसा घेतलेलो तो न्हू. हय, बरो आहा न्हू. हय, चड बरो आसा. आनी कितें आनी कितें म्हाजें पळय फेस कट पळय सारको जालो तो बॅडमिंटन खेळोन. एक्स्ट्रा फॅट आसलेले ते मातशे कमी जाले पळय. म्हणजे तूं तोंडान खेळटा काय कितें? तोंडान न्हू, तितूर सगळे बॉडीचे न्हू एक्स्ट्रा फॅट आसता ते वयता. पचकयलें. तू बी पळय फिट जालो पळय. लोक तुका न्हू कमेंट करून सांगतले तू फिट जाल्लो आसात म्हणून. सांगत पळोवया तेजो ढोलको भितर गेला, ह्यो फिट जाला काय ना तो. नाजाल्यार म्हाका म्हणटलो हांवें बश्टे तेका बॅडमिंटन खेळयले आनी काय फायदोच जावना. तसं तू करिना? सांग पळोवया. सो गाईज, आयचो ब्लॉग ऑल अबाउट पापलेट फ्राय. ग्रीन कलराची कसली तरी ग्रेव्ही कशी केल्ली आनी टू गुड. फक्त मिसिंग असले म्हणटा पळय ते उर्राक. कितले दीस जाले अजून उर्राक येयलो हांवें अजून ट्राय करूंक ना. कित्याक सांग, थंडी जाल्ली न्हू म्हणून. खूब दीस जाले थंडी जाल्ली, रिकवरूच जायनासली. सो फायनली इट्स ऑल ओके न्हू. आनी येस, फुल पावर आउटडोर ब्लॉग घेवपाचें आसा आमचें. उजो कसो न्हू. आयची जी डीश केल्ली ती तेजी रेसिपी ऑलरेडी घातलेली आसा अंकितान पयली. म्हाका तो उडास ना. तुमकां उडास आहा जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार कमेंट करून सांगा, आमी तुमकां रेसिपी दिता न्हू. हो शर्ट तुमी पळयतात तो हो म्हाका न्हू मालिफान हाडला. आमचे पयलींचे तुमी ब्लॉग पळयला जाल्यार हितून एक आमकां फॅमिली मेळपाक येयलेली यूकेसून. सो ते मालिफान म्हाका ही भायरसून हाडला शर्ट. ओके, सो थँक्यू सो मच मालिफा. बरो शर्ट आसा, म्हाका खूब लायक जालो कलर. सेम असोच न्हू मातसो डार्क ब्रावन म्हाका रोमॅन्सियान हाडलेलो एलिस्टराच्या बायलेन टी शर्ट. आनी हेणी शर्ट हाडला लायट आनी तेणी डार्क कलर.
टू गुड. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. नो आणि आयचो ब्लॉग तुमका आवडला जाल्यार चॅनलाक लायक शेअर सबस्क्राईब करा न्हू सारखें न्हू. आणि हाली खूप इसपा भायर ऍक्सिडेंटाच्यो केसी येता, मर्डर केसी येता. आणि ह्या न्यूजार हांवें ऐकला आयज की कोणी एकल्या दादल्यान खंय दिल्लीकारान खंय एका गोंयकाराचेर आमच्या गाडी अशी गाडी येयली डायरेक्ट मारली आनी ताका घश्टी गेलो खंय आनी ती बाबडी ऑन द स्पॉट मेली. वाय? बिकॉज ऑफ डॉग. खंय कुत्र्यांची म्हणजे कुत्रे पेटे झगाडले म्हणून तोंडाक तोंड आनी तिका बाबडेक मारून उडयलो. सो आय डोंट नो. पण आमचे जे गोंयान आतां घाटयांचो राज जाल्लो आसा, सरकार आमची घाटयांची जाल्लेली आसा. आय डोंट अंडरस्टँड कितें करपाचें. पयलें कोणूच सेफ ना. तुमकां खरें सांगता, आयज आमी रोडार चलतले आमी सेफ ना. कोणाक कितें घाटयाक कितें म्हटल्यार तो गाडी चडयतलो आनी कितें म्हटल्यार ट्रक चडयतलो. तशें आसा. टोटली सारकी अनसेफ जाल्लेली आसा आमचो गोवा. आनी तितूनच बाकीचे घे म्हणून न्यूज आयकूंक येता एक्टिविस्टांचे कोणाक भितन उडयलो आनी कितें कितें. सो सारखें गरम वातावरण जाल्लेलें आसा आमचे गोंयचे. लोक हांगा गोंयान येवपाक आतां इंट्रस्ट घेयनात भायले. आनी भायले येतात जाल्यार हांगासर बिझनस करतात, व्हडले सारखे गँगस्टर जावन भोंवतात, डायरेक्ट खुले आम धमक्यो दितात लोकांक. आणि मेन थिंग आमी जाल्यार आमच्या दोळ्यांनी सुद्धा पळयल्लेले आसा, एकट्या घाटयाक कितें म्हटल्यार पुरो तेंची गँग येवन उबी रावता न्हू रे. आनी आयज काल घाटयांच्या वाटेक वचप म्हणजे समजपाचें कितें ना कितें वायट बरें जावपाचेंच आसा म्हणून. कित्याक कोण एक्शन घेयना, कोणूच एक्शन घेयना. सो हेजेर न्हू कितें तरी आमच्या सीएमान कितें तरी करूंक जाय की स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय. स्ट्रीक म्हणजे सामकी स्ट्रीक एक्शन की घाटी हे भायरसून येतात तांकां एक लिमिटान तांकां बाबा ते बिझनस करपाक लायसन्स मेळटा ते न्हू इतले दिवंक जायना, इतले अमावंटान दिवंक जायना. खूपच सारको फ्रिडम दिल्लो आसा भायल्या लोकांक. ते येवन हांगासर दादागिरी करतात, मागीर खूप 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 त्रास करतात. ओके सो गाईज, आयचो ब्लॉग आवडला जाल्यार चॅनलाक सबस्क्राईब करा. कॉमेंट सेक्शनान सांगा की तुमकां हेजी रेसिपी जाय परत जाल्यार न्हू. आनी हांव तुमकां मेळटा एक नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन बाय बाय.